8 पेज 4 आम्ही सगळे उभे राहून याज्ञिकाक येवकार देऊया. देवाचे वेदी सोरिया वेता कुशल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो उजवाड मोजीर घाल तूं विश्वासी म्हूण घोळय तुजो उजवाड मोजीर घाल तूं विश्वासी म्हूण घोळय देवाची वेदी सोरी हांव वेता कुशल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमचो वेस्पराचो दीस. बरे भाशेन ह्या मिसा भेटेन आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता तेन्ना याज्ञीक काल्स वापरता. ही युजीस द चॅलिस. आनी कोण एकलो याज्ञीक म्हाका म्हणटालो, एदी व्हडली काल्स आमी उजार कोत्ता, त्या काल्सीन भोव थोडो वायन आमी घालता, एकूच उदकाचो थेंबो आमी घालता आनी इतली स्वात उरता. देर इज अ लॉट ऑफ प्लेस रिमेनींग इन द चॅलिस. अशें कित्याक काय? ही स्वात कित्याक दवरल्या इतली? ही स्वात जावन आसा तुमकां जावन एकल्याक. जेन्ना तुमी मिसान वांटो घेतात तेन्ना सगळें आमचें टेन्शन जें आमच्या मनान आसा, सगळी आमची खोंत, आमची दूख, जें कितें आमचे भितर आमी अणभवता तें सगळें आमी काल्सीन घालूंक जाय. आनी जेन्ना याज्ञीक काल्स उबारता तें सगळें आमी बाराबोर देवाक भेटोवंक जाय. देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास कोत्ता. गरजे भायर टेन्शन घेनाका म्हणटा जेजू. कित्याक म्हणून तूं खोंतीन बुडलाय? वाय आर यू गेटींग टेन्स्ड एंड वरीड? कित्याक सर्गींचो बाप तुजी गरज जाणो, तो आहा तुज्या सांगाता. गरजे भायर टेन्शन घेवंक आमी फावो ना. सगळे आमी जेजूक भेटोवंक जाय म्हूण आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास कोत्ता. तर हेंच करूंक खरी देवाचें बळ आनी कृपा मागुया. देवा मुखार आमी आयल्या ह्या वेळार आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवया. मिसान आमी वांटो घेता खरी, पूण जायते फावटी मिसाचेर आमचो भावार्थ तितलो आसना. तेकाच लागून आमी जेन्ना मीस जातकूच घरा वेता तेन्ना तेंच घेवन आमी परत वेता. जेजूच्या हातांनी आमी घालूंक विसरता. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून त्याच दोनया देवा लागीं पातकाचें बोगसणें मागुया. खालत्या काळजांत सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवून सरांच आंकवार मोरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करा म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोर पोरवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. सोमिया सोमिया काकलूत कोर. सोमिया सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत कोर. Krista Krista kaklút koor. सोमिया सोमिया काकलूत कोर. Somia, somia,
kaglutko. Somia, somia, kaglutko. प्रार्थुया. आयचे मीस भेटयता एडवर्ड आनी एजरा इस्तेवीस. खिरीतपणी आमी सार तांचो आमी उगडास करुया. तांचे पासत आमी मागुया. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत आसतना संपूर्ण प्रिती मोगाचे वाटेन मुखार सरून तुज्या राज्याचेरूच आपलें ध्यान मन दवरूंक भाग्यवंत आंतोनीक तुवें आपयलोय. हीच मोगाची वाट धरून संतोश बरीत काळजान फुडें वचूंक ताचे विनोणेन आमकांय धीर दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. जेहोद्याच्या मरना उपरांत जुदाचे अधिकारी राजाक नमस्कार करूंक आयले आनी ते कितें सांगूंक सोदताले ते राजान आयकलें. पवित्र म्हूण दवरलेल्या रुखांची आनी कुड्या देवांची पुजा करूंक जुदेवांनी सर्वेस्पराच्या आपल्या पुर्वजांच्या देवाच्या मंदिराक पाट केली. ताच्या गुन्यांवांक लागून जुदाचेर आनी जेरुजाल्याचेर देवाचो क्यूं पेटलो. तांकां पोतून आपणाशीन हाडूंक सर्वेस्परान तांचेशी प्रवाद्यांक पाठयले. पूण जेन्ना हांणी देवाचो संदेश तांकां परगट केलो तेन्ना तांणी आपले कान बेरे केले. तेन्ना देवाचो आत्मो जकार्यासाचेर जेहोयादा याज्ञिकाच्या पुताचेर देंवलो. पोरजे मुखार उबो रावन ताणें म्हणलें, देव अशें सांगता, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा मोडून तुमकां कसलो आदाव मेळ्ळो? तुमी सर्वेस्पराक सोडलो देखून आतां ताणें तुमकां सोडल्यान. तेन्ना ती ताचेर कोलपल्ली आनी राजाच्या हुकुमा प्रमाणे सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणान ताणीन ताका फातरायलो. जेहोयादान जकार्यासाच्या बापायन ताचे ठांय बोलेपण दाखयलें तें विसरून जोआस राजान जेहोदयाच्या पुताक जिवेशी मारलो आनी मोत्ताना तो व्हडल्यान सुस्कारलो. सर्वेस्पोर पळयता आनी तो सूद घेतलो. एक वरस सोदतोच आर्मेनियाच्या लश्करान जोआसाचेर झूज मांडलें. तांणी जुदाचेर आनी जेरुजाल्याचेर धाड घाली आनी पोरजेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक जिवेशी मारले आनी तांचो लुटीचो माल दमास्काच्या राजाक धाडलो. जोरी आर्मेनियानी फौज थोड्याच शिपायांक घेवन आयली तरी सर्वेस्परान एके व्हडले फौजे तांचे आधीन केली. कित्याक तांच्या पुर्वजांच्या देवा तांणी सोडलोलो आनी अशें आर्मेनियानी लोकांन जोआसाक फावो ती खास लायली. ताका बरोच घायाळ करून ते ताचे सोशिल्ले कोडसोल्ले तेन्ना जेहोयादा याज्ञिकाच्या पुताचो खून केलो देखून ताचे सेवक ताचेर कोलपल्ले आनी ताचेच खातीर तांणी ताका जिवेशी मारलो. असो तो मेलो आनी तांणी ताका दाविदाच्या शारांत मातयेक लायलो. पूण राजाच्या समाधानी तांणी ताका पुरूंक ना. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो म्हणुया.
सदांकाळ ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. हांवें विंचून काडला ताचे कडे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सुपूत दिला. तुजी संसद सदांकाळ तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब सदांकाळ ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. सदांकाळ ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट टोकतलो. ताची संसद हांव नितेकाळी सांबाळटलो. स्वर्गाचो सोर ताचें सिंहासन उरतलें. जबाब सदांकाळ ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. ताचे पूत जोर म्हजे सुमूर्तीची बेपर्वा कोत्तीत आनी म्हज्या कायद्यांची चाल जोर ते सोडटीत. म्हजे हुकूम जोर ते मोडून उडयतीत आनी म्हज्यो आज्ञा ना सांबाळटीत. तांच्या गुन्यांवांक तोणको घेवन खास लायतलो आनी ताच्या पातकांक लागून तांचेर जेरमोड मारतलो. पूण म्हजो मोग ताचे वेलो पाटी काडचो ना आनी म्हज्या उतराक सदांच विस्वाशी रावतलो. जबाब सदांकाळ ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy. केदें व्हडतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, Sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाच्यानूच दोगां दोनयाची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग कोत्तलो. वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा कोत्तलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरती न्हय. अंतरा वेळ्या सुकण्याचेर नदर मारात. तीं वोंबिनात लुयिनात आनी कोडे भरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वोन ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे आवक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सालोमाव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात. तें शेतांतलें तोंड ह्या जिनसान देव न्हेसयता जाल्यार त्यावून कितलो उदीक तुमकां न्हिटोवचो ना उण्या भावार्थ्याच्या मनशानो. म्हणटच आमी कितें खातोले हांव, कितें पियेतोले हांव, वो कितें न्हेसतोले हांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगल्याची वासपूस कोत्तात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सोर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेरूय सगलें
तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नोस्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमच्या त्रेजेनाचो निमाणो दीस. आनी आयज ह्या निमाण्या दिसाक एक धाकटुली घडणी तुमकां सांगता. कोण एकलो यादनीक खंय लोकां कडेन उलयता आसतना लोकां कडेन विचारलें, तुमी सगलीं म्हणोंक लागलो मिसाक येतात, जाल्यार मिसा बेटीन सगल्यावन म्हत्वाचो भाग खंयचो, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द मास. चड म्हत्वाचो भाग म्हणटा तो खंयचो ते आपणाक सांग म्हणोंक लागलो. कोण एकल्यान म्हणलें, फादर म्हाका जाल्यार दिसता बेटोणेचो वेळ चड म्हत्वाचो. द ऑफर्टरी टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक त्या वेळार उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. व्हेरी इम्पॉर्टंट टायम. तेन्ना फादर ताका म्हणटा, तूं म्हणटाय तें सारकें, चड म्हत्वाचो वेळ तो कॉन्सेक्रार जाता पळय तेन्ना बेटोणेचो वेळ. पूण मिसावोन चड म्हत्वाचो भाग तो न्हय. तेन्ना आनीक कोण म्हणटा, फादर म्हाका जाल्यार दिसता कुम्यावाचो वेळ, कित्याक देव आमच्या काळजान येता. कुम्याव घेता तेन्ना जेजूचें मास रोगोत आमी घेता, तो म्हत्वाचो वेळ सो म्हाका दिसता. तेन्ना फादरान ताका सांगलें, जेन्ना आमी जेजूचें मास रोगोत शेवता तो शुभ वेळ जावन आसा, पूण मिसावोन चड म्हत्वाचो भाग तोवूय न्हय. कोणेन म्हणलें, फादर जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना देव आपुणूच आमचे कडेन उलयता, आनी घोडये होच चड म्हत्वाचो भाग आसतलो मिसार. फादर म्हणटा, देवाचें उतर आयकूंक गरजेचें, पूण तो म्हत्वाचो भाग न्हय. जाल्यार चड म्हत्वाचो भाग म्हणटा तो खंयचो? खंयचो भाग? निमाणो भाग, शेवटाचो भाग. जेन्ना यादनीक आमकां आशिर्वाद दिता आनी म्हणटा, वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. वचून येयात म्हणल्यार कितें? आचोड कितें? हांगासर तुजें मीस कोबार जालां, आतां वच, तुज्या जिविताचें मीस सुरू कर आनी परत ये. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. हांगासर काबार, पूण आतां तुज्या जिविताचें बलिदान सुरू जाता. जे भाशेन जेजू आपणाकूच तुका लागून मोडटा आल्तारार, आतां तूं वच आनी दुसऱ्या पासत तूं तुजें जिवीत मोड. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, शेवटाचो भाग चड म्हत्वाचो भाग जावन आसा दर एका मिसा बेटेन. आतां ह्या फाटल्या दिसांनी जायतो नियाळ केला आमी पवित्र मिसाचे बेटे वयर. जायतो आमी नियाळ केला, जायते आमी आयकलां. आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज शेवटाच्या भागाचेर आमी नियाळ कोत्तेल्या. जे भाशेन आयचो विशय आमकां सांगता, मिसा बलिदान आनी शेवटाच्यो रिती, द कंक्लुडिंग पार्ट ऑफ द मास. जाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना यादनीक आमकां क्रिस्ताच्या नांवान पाठयता, म्हणटा वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तो कित्याक म्हणून धाडटा आमकां? वाय इज ही सेंडींग अस? वाय इज जीसस सेंडींग अस? 4 वस्तू सांगता. पयले सुवातेर जेजू आमकां धाडटा, पाठयता, आयकलां तें नियाळूंक. जें कितें ह्या मिसार आमी आयकलां तें तो नियाळ हांगासर काबार करूंक फावना. घरा वचून आमी तो परत नियाळ करूंक जाय. फकत आयकोन सगळें काबार ना. तूं घे आनी घरा वयता आसतना मागीर नियाळ कर परतून. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी ल्हान आसतना आमी सदांच मिसाक वेताले. हांव एवरी डे, एकूय दीस चुकय नासतना आमची आवय बापूय आमकां धाडटालीं आनी तिवूय वयतालीं आनी जायतो लोक येतालो मिसाक. आनी मिसान वांटो घेतलो तितल्यान काबार जायनासलें. जेन्ना आमी घराय तेन्ना आमची आवय बापूय आमकां विचार कोत्तालीं, तुमी मिसाक गेल्ले आयज? बरें, फादरान आयज कितें सांगलें शर्मावान? फादर आयज खंयचो वेस्तामेंत घालून आसलो? कित्याक लागून तो वेस्तामेंत घालून आसलो? आयज खंयच्या सांताची परब? आमकां सगळें ती विचारतालीं. म्हणटकूच आमी जबाब दिवचो पडटालो आनी जबाब दिवचो पडटालो देखून आमचें ध्यान मन मिसार उरतालें. केन्नाय मातशी तिडूक मारताली, बोगोर बोगोर कित्याक विचारताय गे म्हणून. आमी सदांच वेतात न्हू. पूण आयज आमकां गमता
जे कितें आमची आवय बापूय आमकां विचारतालीं तें आमच्या बऱ्याकूच. कित्याक जोरी तर तूं पवित्र मिसाचे बेटेन वांटो घेताय पूण तूं बरे भाशेन आयकोनाय आनी बरे भाशेन तूं वांटो घेनाय जाल्यार ताचो फळ मागीर तुका बरो मेळना. तर पयले सुवातेर आयकलां तें नियाळूंक. जायते फावटी हांगासर आयकलें हांगासरूच काबार जाता. इगोजेच्या दारा भायर सरली म्हणटच आमकां उगडास पासून ना. आमी मिसार कितें आयकलां पळय तें मागीर आमची गोत तशी जाता. बाजाराक गेलोलो खंय कोण एकलो कितें हाडलें कांयच ना, खंय गेल्लो खंय ना, अशी आमची गोत जाता जायते फावटी. प्रितीच्या बाबडीनो अशें जावंक जायना. उगडास दवर एका मिसाचे बेटेन तूं वांटो घेताय तेन्ना जेजू तुका कितें ना कितें तरी सांगोंक सोदता. देवाचें उतर तुका कसलो ना कसलो तरी संदेश दिताच. सो बी अटेंटीव, बी अलर्ट, जागृत राव मिसा वेळार. आनी आमकां यादनीक पाठयता आमी मिसार आयकलां तें आमी आतां नियाळूंक. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो यादनीक आमकां पाठयता आमी मिसार अनुभवलां तें आमी जियोंक. टू लिव वॉट वी हॅव एक्सपिरियन्स्ड. हांगासर जेन्ना मिसा बेटेन आमी वांटो घेता जायतो अनुभव आमकां मेळटा. देवाचें उतर आमी अनुभवता, जेजूचो मोग आमी अनुभवता, जेजूची दया आमी अनुभवता, जेजूचें बोगसणें आमी अनुभवता. आनी आतां अनुभव आमी घेतला. आतां तो अनुभव आमी जेन्ना घरा येता तो आमी जियोंक जाय. नाजाल्यार बेश्टें अनुभवलें काबार केलें ना, तें आमी जियोंक जाय. एक धाकटुली घडणी आनीक सांगता तुमकां. घडण्यो सांगोन सांगोन मातशें देवाचें उतर आमच्या बऱ्या मनान बसता. प्रितीच्या बाबडीनो एका गांवान एक ओस्तोरी, ती ओस्तोरेक हांव वळखतालो. ती दुयेंत आसली जाणटी आनी एक दीस ती सोंपली. तर ह्या ओस्तोरीगेर हांव गेलो जाप करूंक तांकां पाचारूंक. आनी प्रितीच्या बाबडीनो जेन्ना हांव तांगेर गेलो तांचो कोण तरी शेजारी ताणें म्हाका देखलो आनी ताणें म्हाका सांगलें फादर तूं तुवें तांगेर बॅड दिली म्हणटच तांकां पाचारली म्हणटच मातसो तूं आमगेर भितर सर. बरें म्हटलें हांव येतां. तर तांगेर हांव भितर सरलो, तांकां पाचारलीं, रोजार केलें आनी भायर सरलो. आनी ह्या तिच्या शेजाऱ्याक जे भाशेन हांवें उतर दिलेलें तांगेर हांव भितर सरलो. आनी हो शेजारी म्हाका सांगूंक लागलो फादर तूं हांगासर आपोवपाक म्हाका कारण आसा. तूं हे वस्तोरेक वळखताय, ही आमची शेजान मेल्या पळय ती. फादर आमचे मोदें झगडीं केस्तांवां जालेलीं, आमचें मोदें बरें चलो नासलें, उलय नासलीं आमी एकामेका लागीं. पूण गेल्ल्या आयताराक जेन्ना हांवें मिसान वांटो घेतलो आनी जेन्ना हांवें कुम्यांव घेतलो आनी म्हजे सुवातेर वचोन दिमी घालून हांव रोजार कोत्तालो, म्हजी कुशेंस म्हजे भितरल्या भितर किचकिचोंक लागलें. वच आनी ते बायले कडेन उलय म्हणोन, वच आनी तुज्या शेजानीक जाप कर म्हणोन म्हजें कुशेंस म्हाका खावंक लागलें. तर हांव घरा येयलो म्हणटच हांव आमगेर भितर आनीक सोरोंक ना, हांव सोमतोच तिंगेर गेलो. आनी ही वस्तोरी अंतुरनार आहली आनी जायत्या वर्सांनी तांगेर हांव भितर सरलो. आनी तिचेशी हांव गेलो आनी म्हाका पळोवन ती अजाप जाली. आनीक हांवें तिचे लागीं बोगसणें मागलें. तिका सांगलें माय जोरी तर म्हजी कसली चूक आसा जाल्यार बोगसणें मागता. जोरी तर कितें वयर सकयल जालां हांव बोगसणें दिवंक तयार आहा. आमचे मोदें आहलेले वायटपण काबार करया. आनी ती दुकां घडोवंक लागली खंय. आमी जायतो उगोत उलयले हांव एकामेका लागीं आनी मागीर हांवें हात जोडले ती कडेन मागलें माय तुजें बेसांव दी. आनी तेणें म्हाका आशिर्वाद दिलो फादर. आनी 2 दिसां उपरांत ती मेली. प्रितीच्या बाबडीनो आमी मिसार अनुभवता ते आमी घरा वयतकूच जियोंक जाय. आमच्या शेजाऱ्यान आमच्या समुदायान आमी जियोंक जाय. नाजाल्यार फायदो ना. आमच्या मिसाक फळ आसूंक जावो. हें दुसरें कारण पाद्री आमकां पाठयता सांगोन क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां पाठयता म्हणून. तिसरे सुवातेर यादनीक आमकां धाडटा शिकलां ते वेव्हारान घालूंक. मिसान वांटो घेता तेन्ना जायते आमी शिकता. देवाच्या उतराची मोडणी जाता आनी देवाचें उतरूय आमी आयकता. जायते आमी शिकता. पूण शिकता तें आमचेच भितर आमच्यांनी दवरूंक जायना. आमी वेव्हारान घालूंक जाय. वी नीड टू प्रॅक्टीस वॉट वी हॅव लर्न्ड. आनी एक घडलेली घडणी सांगता. प्रितीच्यानो एक दीस एक चेडूं तरणाटें चेडूं म्हाका मेळ्ळें आनी म्हाका म्हणोंक लागलें फादर तूं आपणाक वळखताय. बाय म्हटलें म्हाका उगडास ना म्हाका जायतो लोक मेवता म्हाका उगडास ना. तेन्ना तें म्हाका म्हणोंक लागलें फादर घोडये तूं आपणाक वळखना जायत पूण आपूण तुका वळखता.
एका दिसाक तूं मीस कोत्तालोय पळय तेन्ना आपूण तुज्या मिसाक आहलें आनी तूं मीस कोत्तालोय पळय तेन्ना तूं शेरमांव सांगतालोय तेन्ना म्हजें भितरल्या भितर जालें हांवें एक बरें कुमसार जावंक जाय म्हणून बरें कुमसार जावंक जाय म्हणून कित्याक तुजो शेरमांव त्या दिसा कुमसारा वयरूच आहलो आनी मीस जातकूच हांव तुजेशीन आयलें आनी एक बरें कुमसार हांव जालें आनी त्या दिसाक तर म्हजें जिवीत हांवें आख्खेंच बदललां खूब वायटोवें जिवीत म्हजें पूण सामकें चेंज जालां हांव आनी ती तारीख म्हज्या डायरीचेर हांवें बरोवन दवरल्या पळयात मिसाची पदवी प्रितीच्या बाबा भयणीनो शिकलां तें आमी वेव्हारान घालूंक जाय जायते फावटी आमी शिकोवन घेता म्हणटा बरें सांगलें पूण वेव्हारान घालता काय आमी वी प्रॅक्टिसींग वॉट वी हॅव हर्ड जायते फावटी आमी म्हणटा फादर शेरमांव केलो म्हणटच फादरान घोडे तेका सांगलां आसतलें फादर सांगता तें सामकें तेका लागू जाता पाद्रीचो शेरमांव न्हय उंयेक पूण लोकांक उगडास दवरुया शिकलां तें आमी वेव्हारान घालूंक जाय वी नीड टू प्रॅक्टीस इट इन आर डे टू डे लायफ्स आनी ताकाच लागून फादर आमकां सांगता वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आमकां धाडटा ह्या उतरांनी आमकां पाठयता आमी शिकल्यान पळय ती आमी वेव्हारान घालूंक आनी निमाणे सुवातेर चवथे सुवातेर आमी काळजान घेतला ताका गोवायकी दिवंक यादनीक आमकां पाठयता टू बॅर विटनस टू द वन वी हॅव रिसिव्ड कोणाक घेता आमी जेजूक घेता आमच्या काळजान जाल्यार प्रितीच्या बाबडीनो जेन्ना आमी घरा वेता त्या जेजूक आमी गोवायकी दिवंक जाय वी नीड टू बॅर विटनस एकलो कोण म्हजो इश्ट आसा तो एक सरकारी अधिकारी ही इज अ गव्हर्मेंट ऑफिशियल जायते फावटी आमच्या मनान आसा सरकारी अधिकारी राजकोरणीक फुडारी पॉलिटिशियन जावं आनी गव्हर्मेंट ऑफिशियल जावं ते कराप्ट म्हणून मनान येता जायते फावटी कित्याक आमी जायते आयकता जायते वाचता तांचे वयर पूण प्रितीच्या बाबडीनो तांचे मदले पासून थोडे जाण बरे आसात आनी हो एक म्हजो इश्ट एकदम बरो मनीस तो सरकारी अधिकारी खरो पूण केन्नाच तो ब्रायब घेना केन्नाच ताणें करप्शन म्हणटा तें करूंक ना आनी प्रितीच्यानो हो म्हजो इश्ट सदांच मिसान वांटो घेता आनी एक दीस ताचे लागीं हांवें विचारलें ताका पयलो म्हणटच सांगलें ताका म्हाका म्हणलें तुजें लायक जाता तूं सदांच मिसान वांटो घेताय आनी तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें फादर हांव एक एक्स सेमिनेरियन हांव पयलो सेमिनारींत आसलो पाद्री जावपाक म्हाका खोशी आसली पूण म्हजें आपुणें न्हय आसलें देखून सेमिनार सोडून हांव येयलां आनी हांवें म्हजें फुडलें शिकप केलें देवान म्हाका बरें पोजिसांव दिलां म्हाका बरें काम दिलां पूण आतां बरें काम मेळलें म्हणून म्हज्यान देवाचेर विसर घालूंक जायना आनी ताकाच लागून हांव मिसान वांटो घेता आनी मागीर जेन्ना जेजूक म्हज्या काळजान घेता होच जेजू दुसऱ्यांक दिवंक हांव प्रयत्न करतां आनी खऱ्यांनीच जायत्या लोकांनी म्हाका सांगलें ती ह्या मनशाक वळखता तेणी सांगलें म्हाका फादर हो तुजो इश्ट चड बरो मनीस तो जायत्या जाणांक हेल्प करता बो करून गरिबांक हेल्प करता केन्ना पयशे घेयनासतना तांची कामां तो करता प्रितीच्या बाबा भयणीनो काळजान घेतला ताका आमी गोवाय दिवंक जाय आनी हाकाच लागून यादनीक तुका आनी म्हाका पाठयता शेकी शेवटाक प्रितीच्या बाबडीनो एका भाग्यवंताचो हांव उगडास करूंक सोदतां सेंट जॉन डामासेन हो भाग्यवंत असली उतरां तो वापरता अशें तो म्हणटा द युकरिस्ट इज अ फायर दॅट इनफ्लेम्स अस द युकरिस्ट इज अ फायर दॅट इनफ्लेम्स अस म्हळ्यार कितें पवित्र मिसाची भेट जावन आसा उजो आनी ह्या उज्यांत आमी लासता होच जेजू आमकां ह्या उज्यांत लासयता प्रितीच्या बाबा भयणीनो भाग्यवंत आगुस्तीनूय तेंच म्हणटालो लॉर्ड यू हॅव टच्ड मी एंड नाव आय एम बर्निंग सुम्या तुवें म्हाका हात लायला आनी आतां हांव लासतां तुज्या मोगान जाल्यार शेवटाची रीत जेन्ना पाद्री उचात्ता आनी म्हणटा हेंच आमच्या मनान आमी घोट दवरून रावया जेजूचो उजो आमी घेतलो आनी हो उजो आतां आमी दुसऱ्यांक पावोवंक जाय दुसऱ्यांक आमी पेटोवंक जाय हो उजो आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय जाल्यार प्रितीच्या बाबडीनो हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन किरी देवाचो आशिर्वाद आदार आनी कृपा आमकां जावन एकल्याक मागुया आमेन. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडींच आमची मागणी आमची प्रार्थना आमच्या देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान
बिस्वांनी आनी याज्ञिकांनी आपले पोरजे सोवे हुस्को धरून देवाच्या उतराची बुन्यादीर तांकां पवित्रपणान वाडूंक आदार दिवंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोदवेचे आनी वटपणाचे चिंती नासतना पोरजेक बऱ्याक पडटा ते करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबांनी एकवटान आनी मोगान जिवंक तशेंच मागण्याचे बुन्यादीर आपलो कुटुंब बांदून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयचे त्रेसनाचो निमाणो दीस भेटयतल्या एडवर्ड आनी एझरा एस्तेव्स हांचेर वाग्योंत आतोनीचे मोजतीन देवान आपली सुबाम आशिर्वाद वतयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मागुया आमच्या याज्ञिकां पासत फादर सुकूर, फादर फ्रांसिस्को, फादर नेथन, आमचे MSFS फादर्स, आमच्यो सिस्टरी हांगासर आसात. कोणी तुमी म्हणटा आसतलीं फादर तिनूय दीस तूं याज्ञिकां पासत सिस्टरी पासत मागताय. खरेंच आमच्या याज्ञिकांक सिस्टरींक मागण्याची गरज. जरी तर पोरसां आमचे पासत मागोना जाल्यार पोरचेक आमकां क्रिटिसायज करूंकूय अधिकार ना. आमचे पासत तुमी मागोंक जाय, कायदो आसा तुमकां. मागुया सगळ्यां पासत. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बो दयाळ बापा, थोडींच आमची मागणी तुज्या आदीन आमी केल्या ती तूं स्विकार कर. आनी आयज जेन्ना मिसा बेटेन आमी वांटो घेता आनी तुजो मोग आमी अणभवता, तुका आमी चाखता, जायते आमी शिकता आनी आयकता, तें सगळें सायब आमी जिवंक आनी वेव्हारान घालूंक तुजो आदार आमकां दी. आमची मिसाची बेट ऑर्ता बरीत कर, फळादी कर, बेश्टें येवच्या बाराक म्हणून न्हय, पूण खऱ्या मोगान आमी तुका मेळूंक सायबा आनी होच तुजो मोग दुसऱ्यांक आमी पाठोवंक तुजो आदार आमकां दी. ही आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C2 पेज 28. आमची पोळे वरदाना निष्कळो दोयाळ बापा मोय मोगा तांचे वरवीं आमकां आपोस. दोयाळ बापा मोय मोगा तांचे वरवीं आमकां आपोस. पवित्रात्म्या देवून ये दानाची संस्कारच्या. जेजू सोवे आमचो यो देवा काळजाक आवडच्या. जेजू सोवे आमचो यो देवा काळजाक आवडच्या.
मोच्या भावा भयणीनो मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. स्वर्गींच्या बापा भोक्तीन तुजी सेवा करूंक भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्याव. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेलें आमचें काळीज काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंतोन तुज्या बोगताच्या मानांक ही परब समोरोमूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उज वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भोगतां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गीत तुका सोय सोय. ओ स्वर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. ओ स्वर्गीत तुका सोय सोय. ओ स्वर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुळ्ळो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवी आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटया. तुझे मरण समोरता. तुझे पुनर्जीवन मनावी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता.
बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनू जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या घोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती ती चोपोती बागीवोन ज्युसे बागीवोन धर्म दुता बागीवोन तांतोन आनी सोर काळी मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ता चेण्यांक आमी बोर वाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें आयच्या दिसा तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोजियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सोरां घाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेली संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती सासनाचे जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत हांव शेवंक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी घास ताडी ना जावं पणजी काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेनी ओगोत मेळो तुजी सरशिली वेगळी सोरूंक केरीन स्नेह आसा. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाली होच जावन आसा जिवो जेजू आमचो सोमी आमचो देव जो आयज आपले गोवाय जावंक आमकां पाठयता ह्या आमच्या देवाक शेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवनशें म्हूण म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शोंक वेताना आमी गायन घेवया D26 पेज 61. म्हाका फावो न्हय सोम्या घेवूंक मोशेताय तुका उलोय बोगोरे गुतो म्हाका फावो
शेको म्हाका फावो न्हय सोम्या घेवंक मोशेताय तुका उलोय बोगोरे कुतोर म्हाका फावो शेको Sorgi tuce shivaso, tu rai tu ga sorgo, torcoi ai lai tu devu, chi colpa che pasu. Sorgi tuce shivaso, tu rai tu ga sorgo. Torcui ai lai tu devu, il colpa che pasu. Swadi Gesù mogarla, sorgicia comorla. Cui son motu autuka, makasandu naka. Swadi Gesù mogarla, sorgicia comorla. Cui son motu autuka, makasandu naka. Maka favo noi somia, Gewunk moche tai tuka, Uloi bogore kuto, Maka favo sheko, Maka favo noi somia, Gewunk moche tai tuka, Uloi bogore kuto, maka favo sheko. Sorgi tuže shivaso, tu rai tu ka sorgo. Torcui ai lai tu devu, chi colpa che pasu. Sorgi tuce shivaso, tu rai tu ka sorgo. Torcui ai lai tu devu, chi colpa che pasu.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव सोयमान वांटो दिलाय आनी आतां भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासाक आमी आतां घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडयलाय. स्वर्गार पावलोल्या आमच्या बाबा भयणी परी तुजे कायदे ह्या संवसारान मोगान पाळून पवित्र जाल्लीं आमचीं काळजां तुज्या मोगान वाडत वचूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उपकार करून बसात. मोगाळ भावणीनो, आज आमच्या त्रेजेनांचो निमाणो दीस आनी फाल्यां आमी व्हडल्या दबाज्यान आमच्या आस्कऱ्याची परब करतल्यो. खरें म्हळ्यार फाल्यां जेजूच्या भोव पवित्र कुडीची आनी रोगताची परब. मीस जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताचें आनी मागीर बायलो समारोम आमचो भाग्यवंत आंतोनीचो. तर तुमकां आमी सगल्यांक दिनवासता. तुमी बरे भाशेन ह्या आमच्या त्रेसेनांत वांटो घेतलो आनी आमी सांगलोली ती मांडावळ तुमी बरे भाशेन पाळ्ळी. एक तोखणाय करपाची म्हळ्यार जायते तरणाटे वयर हांव कुमिन्यांव दिवंक मुद्दम वेता. हे तरणाटे वयर आहात ते जावं सवांच्या मिसाक, जावं ह्या मिसाक, जावं 4:30च्या मिसाक कितें शिस्तीन वांटो घेतात. जाणात कुमिन्यांव कसो घेवंक जाय तो, कसो जेजूक नमस्कार करूंक जाय तो कुमिन्यांव घेवच्या आदीं बरे भाशेन. आमची तरणाटे आमी म्हणटा तरणाट्यांचेर कितेंय उलयता, पूण तरणाटी अदीक बरी आहात. आमकां ट्रबल करतात तीं वाडलेलीं मनशां, जाणटीं मनशां, पूण तरणाटी न्हय. हांव एकदम खुशाल आनी ह्या तरणाट्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून मागता भाग्यवंत आंतोनी. तीं तरी सर्वीस सोदतात, कितेंय सोदतात, सांत आंतोनीन तांकां बेगीनूच दिवचें. कित्याक इतलें म्हाका बरें दिसलें तांकां. आय वॉज रियली एडिफायड बाय द्या behavior and by their discipline. May God bless our youngsters from wherever they are. They may be from Siolim, they may be from our neighboring parishes, but may God, through the intercession of Saint Anthony, bless them all. आमची मिसां फाल्यां परबेच्या दिसा हे पर्यंत जातलीं. पयलें मीस सकाळीं 5:30 वाजता, दुसरें 6:45 वाजता इंग्लीश भाशेन, तिसरें 8 वाजता आनी मागीर चवथें 10 वाजता. फादर एडिसन फेर्नांदीस हो जावन आसा पादविकार नागवा दे वेर्ना सालसेत हाचो पादविकार सुकोर सायबिणींचे इगोर्जेचो, आनी जो रायसॉलचे सिमनारींत शिकयता आनी पिलारचे सिमनारींत स्क्रिप्चर शिकयता, व्हडलो गिन्यानी, तो येतलो. तिनूय मिसांक तो प्रवचन करतलो. 6:45 मिसाक इंग्लीश भाशेन तो करतलो, 8 मिसाक तो करतलो आनी 10 वाजतांच्या मिसाक तो मीस भेटयतलो आनी प्रवचनूय करतलो. तुमकां सांगलां ते भाशेन तुमचे 2 व्हिलर्स हांगा कंपावंडांत तुमकां आमचे कोंफराद आनी सेक्युरिटी दाखयतले. कित्याक फाल्यां पावस ना तेन्ना पुरसांव आसतलें. ते पासत उमके कडेन पाक करचें, उमके कडेन ना करचें तें तुमकां दाखयतले. तांचें आयकात. आमचें ऑफिस आनी सोवेनियर रूम उक्तो आहा. तुमकां कितेंय थंय वचून जाणा जावंक जाय, घेवंक जाय जाल्यार तुमच्यान वचूं येता. फादर हायसिन पिंटो कुमसाराक बसलेलो आहा आनी ह्या दिसांनी जायतो लोक कुमसार जाता, जावं सकाळीं जावं सांजे. मागीर 11 लगीन आसतलो आनी मागीर सांजे 4 ते 6 पासून तो आसतलो. आमकां जाय तो लोक फोन करून विचारतात केन्ना मिसां, केन्ना मिसां, केन्ना मिसां. आमची वेबसायट आहा आनी ती अपडेट करता आमी. वेबसायटीचेर तरी वचत तुमकां मेवतलें सेंट एंथनी चर्च सिओलिंग.com विदाउट एनी ब्रेक. आखेंच ST नॉट SAINT ST एंथनी चर्च सिओलिंग.com हाचेर गेलें जाल्यार तुमकां सगळें टायमींग मेवतलो, इगोजेचो इतिहास मेवतलो, हांगा कितें एक्टिविटी जातात त्यो मेवतल्यो. सो तुमकां जाय जाल्यार तुंय तें तुमच्यान पळोवं येता. आमच्या फेस्ताच्या दिसाक मॅच आसतली सांजेची 4 वेटरन्स ऑफ सिओलिम आनी आमचे डायोसिजन प्रिस्ट. व्हेरी इंट्रस्टींग टू सी दीस मॅच. हांव तुमकां आपयतां ह्या फुटबॉल मॅचींत वांटो घेवन.
कालचें कलेक्शन जालां 9,05,540 रुपये. तुमच्या बरेपणा पासत हांव तुमकां दिन वाचतां आनी देवाचें आशिर्वचनां तुमचेर बायगोंत आंतोनीचे मोजतीन भरपूर पडूं म्हूण मागता आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हें आख्खे त्रेजेनांत तुमी बरे भशेन वांटो घेतलो आनीक बरे भशेन तुमी रावले. कितलो फीडबॅक आमकां आयला, लोक फोन मारून सांगता. आनी काल एक कापल आयलें, जाणटें कापल, जाणटीं बाबडीं वेलसांवसून आयल्यान. सकाळीं 5:30 कितें भायर सरल्यो, 3 भासो म्हणटा ते आमी घेवन हांगा आयल्या. आनी ती म्हणटा आमी सदांच स्ट्रीम लायन पळयताले, इतली बरी लागली मिसाची शिकोवण. मागीर आमकां दिसलें एक दीस पूण हांगा येवंक, कित्याक इतली तुमची इगोज बरी आहा, इतलें प्रवचन बरें जाता, सगळें बरें जाता. आमी चिंतलें जाणटीं बाबडीं आयल्यान. काल 9:30 मिसाक तांणी भाग घेतला आनी कुशालकायेन गेल्यान. काय बरें दिसता, आमकांय लोकून बरें दिसता. आमच्या शिवोलींच्या लोकांच्या तोंडांतल्यान कांय भायर सरूंक ना. भोव थोडो लोक सांगता, पूण भायलो लोक जाय ते सांगता. आमकां एप्रिशिएट करपाचें ना, तितलें ना, पूण भायलो लोक सांगता आमी कितलीं वी हॅव बीन एनरिच बाय द थियोलॉजी ऑफ द युक्रिस्ट एंड वी वील पार्टिसिपेट इन अ बेटर मॅनर. सदांच्योच विशय जातात, पूण हे विशय खेरीत विशय आनी 13 विशय घेवंक आमकां मेवले. कित्याक जाय आनिकूय आहा परम संस्काराचेर, ऑन द ब्लेसड सॅक्रिमेंट ऑर ऑन द युक्रिस्ट. पूण सगळें आटापोवंक जायना. आमी बारीकसाणीन तुमकां नदो दिल्यार प्रॅक्टिकल कसो वांटो घेवंक जाय तो. आनी ते पासत तुमी ग्रेस जातल्या ते शिकोवणीन आनी तुमकां अत्मिकताय, भोव परम संस्काराची अत्मिकताय मेवतली आनी ती अत्मिकताय तुमी वाडटली. आनी अदीक तुमी दिसाच्या दिसाक मिसांत वांटो घेतलीत म्हण हांव रावतां. आयताराचेंच न्हय, पूण हेराय दिसांनी हांगासर आमचे शिवोलीन लोक सुमार 70 जाण आसता पयल्या मिसाक. दुसऱ्या मिसाक इलो 150-200 आसता. पूण आमचे साश्टींत इगोर्जो बोत्तात डेयली मिसाक. हिंगा आमचो बार्देसचो लोक मातशे देवसांक मातशे फाट. पूण हांव रावतां ही शिकोवण घेतल्या उपरांत तुमी अदीक वाडटल्यात. उबी रावया. फादर सेविलाक आमी खेरीत भाशेन दिन वाचता. ताच्या प्रवचना पासत ताणें आमचेर गिन्यानाचेर उजवाड घातला ती पासत आनी ताचे अत्मिकताये पासत तो बरे भशेन आमचे सरमांव सांगता आनी बरे भशेन देवाचें उतर परगट करता. आमी ताका फादर सेविल तुका दिन वाचता आनी देवान तुजेर आनी तुमचे संस्थेचेर, कापुचीन संस्थेचेर आपली विंचलुलीं आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता आनी तुका बरे भलायकेन सांबाळूं म्हूण आमी मागता. प्रितीच्या बाबडीनो, निमाणो आशिर्वाद दिवचे पयलीं खेरीत शाबासकी दिवंक सोदता आमच्या पादविकाराक फादर सुकूर मेंडीस, आमचो पादकूर फादर फ्रांसिस्को बारेटो. फादर सुकुरान हांगासर ह्या इगोजेन जाय तो भोर घेतला. इगोजेचें काम बरे भाशेन ताणें फुडें व्हेलां. आनी तेच भाशेन ह्या त्रेजनाच्या दिसांनी बरे भाशेन ही त्रेजेनां बरे भाशेन हे विशय मांडून हाडल्या. खरेंच जाय ती शिकोवण मेवल्या ह्या दिसांनी. पूण तुमकां सांगलां ते भाशेन आतां सगळें विसरोंक जायना. मनान घट दवरात, नियाळ करात आनी तुमचे बरे भाशेन आनीक वांटो घेयात मिसान. म्हणटकूच फादर सुकूर आनी फादर फ्रांसिस्को तुमचेरूय देवाचो भरपूर आशिर्वाद हांव मागतां. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सोरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा जोण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोरभोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता.
आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरोज त्या कुडयोत्म्यांच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बर वशान रावतां. बागिवंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निबार. हे वेळार तुजी गरज बायगोंत आंतोनी मुखार घाल. ओरचुऱ्यांच्या बागेवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण आमकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. दुनियाच्या या दुर्विराम भोगतीपणान संसार बोर्देस लोक ताका करतात नमन. आयच्या दिसा सोडून घेतलो संतोषान सगळ्यांक व्हरतो मान. भाग्यवंतो तुवें मर्याद आसलोलो, चूक नासलेली चिन्मान चुकेन जियेलो. ताची कुडी फुको वेराक दिवपाचो श्रेश्ठ मोताचो. ताच्या उजपुन्यान साबार पाटपोरचेच्यो कुडी बोलिकेन वेतातूय पडलेल्यो. पिडा रोगाच्या सुतेर घालासलेल्यो नव्यान नोड जाल्यो. हिसोबा हांगासून करता गायोना, ताच्या नांवान चोयताचे ताळें सोडला. ताच्या बागीवंत बागड्यार मेळूंक आमकां तीर्था मोन आसतना. सालामती पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आसा ताका सोदरेर बसलोलो. ओरसोलान लागपो संवसार चलयता तो देव जावनूय एकलो. आमचे पासत माग बागिवंत आंतोन आमकां फावो जावच्या जेजू क्रिस्तान बसायला ते. प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीक सोर्गींचे जाणवायेन तुवें बोल्लोय. ताचे विनोदेन ती शिकोण विस्वाशीपणान सांबाळूंक आनी आमचे चालीन तिका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
देवाचो आदार आमचे थंय आसूं सोदांक Santatoni unsuriacia bocca, urducalzo tuon odvordota, tușa crontar kelta bocca, paluk Jesu raya zoraza, tușa crontar kelta bocca, Paluk Jesu raya zoraza, Krista vace shastru kore, te kuntuven da kunile, Cenda doria de prekar gele, Masle vor sorote aikole, Cemna doria de prekar gele, Masling voi sorote aikole, Yehorosa kurcha vela, Man buktai tu sorga raja, Amche pasun maktu bokta, आता आणि आमच्या मोनाच्या वेळार आमची पासून तू बघा आता आणि आमच्या मोनाच्या वेळार